आयच्या ह्या रावंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार 2023चे निमणें रावंड टेबल. फुडलें रावंड टेबल नवे वर्सा आसतलें. नवे वर्साक म्हाका दिसता आमी घडये पोन्नेच विशय घेवन येतले. तातूंत भितर नवे विशय घेवन येतले अशें सांगपाचें किशोर धाडस जायना. पूण आमचे तिनूय एडिटर आमचे बरोबर आसात. सुयश गावणेकर, किशोर नायक गांवकर, जोयल आफान्सो. आनी एक किशोर, सुरवात तुजे कडच्यान करता की वर्स सोंपता, फुडल्या वर्साक नवीन विशय काय ह्या वर्साक जे रावंड टेबलाचेर आमी झरयल्यात तेच विशय घेवन फुडल्या वर्सा वचपाचें? ना, नवीन वर्स येवप म्हणजे नवीन विशय येतलेच. हय. पूण कांय जुने विशय जे सुटावे जावंक ना आनी ते फक्त जुने ह्याच वर्साचे न्हू, कितल्याशाच वर्सां पासून कांय विशय हे आमची फाटूच सोडपाक तयार ना. सो हे विशय ह्यान फुडें चालू उरतले. पूण नवे वर्स, नवे विशय, नवी आव्हानां आनी नवे प्रस्न घेवन उबे रावतले आनी त्या प्रस्नांक, त्या आव्हानांक आमकां सामोरे वचचें पडटलें. म्हाका दिसता हें वर्स जालें, दर नवीन येणारें वर्स हें लोकांचें बरें करपी वर्स थारतलें अशी अपेक्षा आमी निश्चितूच धरूं येता. ऑन दॅट ऑप्टिमिजम जोयल, एक जो पयलो विशय आहा तो ज्या आठवड्या भितर आमी आसात आनी ज्या तरेचे ट्युरिस्ट गोंया आयल्यात, ज्या तरेचो क्रावड आयला आनी इंट्रस्टिंगली सगळ्यांनी न्यूजपेपरांनी, टी व्ही चॅनल्सांनी स्टोरी केल्यात की हॉटेलाचे रेट आसूं किंवा फ्लायटाचे रेट आसूं हे वर्सा परस बरेच कमी आहा. वीच टेल्स यू की कसल्या टायप ट्युरिस्ट येता, तो खरेंच कितले दीस रावता आनी कितें करता. वेन यू लूक एट दीज नंबर्स, डू यू सी दॅट इट्स अ नॅचरल डिक्लायन पोस्ट कोवीड जी लोकांक देशाच्या भायर वचपाक मेळनाशिल्लें, ऑर देर इज समथींग एल्स हॅपनिंग हियर? Pramod, if you see, every time we were talking about getting international tourists, आमकां even tourism minister म्हणटालो की we have to go over quality over quantity. So म्हाका दिसता की to some extent we have failed in that. Quality ती आमकां जी आमी टार्गेट करताली ती quality tourism येवूंकच ना, because if you go to see all those hotel rates or even other expenses which the tourists are making, तितून भितर एक subdued कसो हे टोन दिसता सारको. So there is no kind of a spiral effect where everything is gone up, shot up. So तेजे वयल्यान कळटा की maybe that fatigue is set in this tourists who are coming in. एकदा आयलो, दोनदा आयलो, तीनदा आयलो. Local desi tourists will look at other options and maybe Goa could be just an option for them, tourism option, because there are options available to explore. There are cheaper options available overseas also, and within India also. Within India also there are options. I see it as like a fatigue setting in these desi tourists who are coming in, and I think it's a miserable failure to get international tourists on board. That is our challenge. If we are going to do something, and even Rowan County has admitted to the fact that we need to get in quality tourism or quality desi tourists. Quality desi tourists. Yeah. We need to raise our bar. ते जावंक ना. एक मेगा इव्हेंट केलो, एक सन्मान केलें, आनी कितें केलें म्हणून तेजेर आमचो बेंचमार्क वयर सरचो ना. सो मेबी वी हॅव टू इंट्रोस्पेक्ट, थिंक अगेन एंड डू समथींग विच इज. आतां पळय खुबश्यो गजाली, even Rowan County has floated so many concepts, spiritual tourism, heritage tourism, caravan tourism, staycations, and खूबश्यो concepts हे केले. Efforts are on, I am not saying that he is not making an effort, but somewhere it is not clicking. It's not clicking. And even to the events, big ticket events. So I was talking to a person, a very industry veteran तसो, की सगळी इव्हेंट बाबा तुम्ही हाडून ह्याच आठवड्याक कित्याक घालता? सो कितें तुमगे उद्देश कितें? नोव्हेंबराक घाला, तितले म्हणजे आमकां बऱ्या पडटलें न्ही, इंडस्ट्रीक बऱ्या पडटलें. ही मेड अ इंट्रस्टींग पॉयंट. तो म्हणपाक लागलो की इव्हेंटा लागून ट्युरिस्ट येतात हें तुगेलें चुकीचें. ट्युरिस्ट येतात म्हूण त्या टायमार इव्हेंट घालतात. सो हे गजाल लक्षात घे म्हणून स्पॉन्सर येता. सो सुयश तूं हाजे कडेन कशें पळयता की कित्याक लागून ही डीप तयार जाल्या? एक म्हणल्यार किशोरान जें सुरू केलें पळय ताचे पासून हांव सुरू करतां. फुडलो भाग पयलीं किशोर म्हणटा की वर्सान वर्स फुडलें वर्स जरी आयलें की आमचे आसा तेच इशू आमकां परत फुडलें वर्स आमी रेजोल्युशन घेतात, फुडलें वर्स चांगलो हो आनी बरो जावो करून सगळें म्हणटात. पूण कशें एक्चुअली पळयत जाल्यार सरकारान इवन हें सगळें निमाणें येता तें सरकाराचेर. लोकांचे जे कितें इशू आसात सरकाराचेर येतात आनी सरकार हो जो पर्यंत कंटेन्शियस इशूंक हात घालपाचें धाडस दाखयना तो पर्यंत ही सायकल दर वर्साची येत रावतली.
आतां देर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन युनियन गव्हर्मेंट एंड सेंटर तशें पळोवपाक गेल्यार म्हणजे मोदी सरकाराची कार्यपद्दती पळय तो सरकार सदांच हेड ऑन कंटेन्शियस इश्यूक हात घालता. ही इज नॉट इंट्रस्टेड इन स्टेटस को. खंयचेय इश्यू आसूं तशें सरकाराक वेगवेगळे कॉन्ट्रवर्सी कित्याक जाता मोदी सरकाराच्यो बिकॉज ही हँडल्स कंटेन्शियस इश्यूज. कंटेन्शियस इश्यूज आसले की वेगळी वेगळी मतां तयार जातात पूण समहाव ही गेट्स यू द सोल्युशन एंड दॅट प्रूव्ज हिम. तशें गोंय सरकारान प्रत्येक ते कुळमणकारी आसूं नाल्यार कसले इश्यू आसूं टॅक्सीवाल्याचे आसूं कोणाचे आसूं समाजाक दोन मतां आसात म्हणून तो इश्यू चेपून दवरप ही पारंपारीक ट्रेडिशनली काँग्रेसीची आयडियोलॉजी. खंय तरी कमिटी स्थापन करप कितें करप इश्यू चेपून दवरप. सो इश्यू चेपून दवरपाची स्टेटस्को दवरपाची जो पर्यंत सरकाराची मेंटेलिटी आसा तो पर्यंत हे इश्यू आमच्या मुखार रेकॉर्ड जायत रावतले. सरकारान स्टेटस्को बदलपाची कंटेन्शियस इश्यूक हात घालपाचें धाडस तें जर सरकार हो करता आसत किंवा नवें सरकार करता आसत जाल्यार गोंयांक आमकां एक वेगळें चित्र दिसूं शकता. कमिंग टू युअर टुरिजम इनफॅक्ट आमी हिस्ट्री पळयल्या. दीस इज नॉट अ न्यू थिंग. 2008 सुद्दां आमी खरो बाली जो इन्सिडंट जालो तेन्ना सावन पयलीं खरो धडो घेवपाक जाय आशिल्लो. तुमी इट्स आय मीन आयरनी ती की गोंयच्यो ज्यो दोनूय मेजर परफॉर्मिंग इंडस्ट्री आसात ती पयलीं मायनींग आशिल्ली दुसरी टुरिजम दोनूय आर लिंक टू इंटरनॅशनल ट्रेड. दोनूय इंटरनॅशनल मार्केटा कडेन लिंक आसात. सो थंय कितेंय जालें की गोंयची ऑलमोस्ट 60 to 65% इकॉनॉमी पॅरलायज जाता. सो गोंयान आतां मेरेन आपले डॉमेस्टीक इंडस्ट्री तयार करपा खातीर अथवा डॉमेस्टीक बेज करपा खातीर मायनिंगांतल्यानूय धडो घेतलो ना आनी बालीचे इन्सिडंटांतल्यानूय धडो घेतलो ना. कारण वी आर बेजिकली अ हाय इन्फ्लेटेड स्टेट. सो पयलींच्यान जो ट्युरिस्ट येवपी आसा गोंयांक तो पयलींच्यान गोंयचे बद्दल हेच रिमार्क दिता की गोवा इज अ हायली टॅक्स्ड हायली चार्ज्ड इन्फ्लेटेड स्टेट. सो खंयच्यो आतां मिडल इस्टाक जेन्ना घेरां सुरू जातात आतां आमी म्हणटात युरोप आनी रशिया इट्स पॅरलली युरोप वर्सीस रशिया. थांबचें ना तें कारण त्या डिक्टेटरांनी स्वताक एंडलेस रेजिमो करून दवरल्या. तो मागीर चायनाचो शी आसूं नाजाल्यार तो पुतीन आसूं नाल्यार तेवटेन आनी कोण आसूं तांणी स्वताक अमर्याद डिक्टेटरशीप अशी कॉन्स्टिट्युशन करून दवरल्या. तो तो जो मेरेन ते जिते आसा ते इश्यूक रिजोल्युशन ना. हेवटेन इज्रायल ते हळू पातळटाले तेवटेन इराणाक पातळटाले हेवटेन सिरिया. सो मिडल इस्ट सगळी सदांच तप्त उरपाची. सो जो पर्यंत ती आसा तो पर्यंत हो लोक सगळो वेगवेगळी ट्युरिस्ट डेस्टिनेशनां सोदीत वतलो. पयलीं श्रीलंका नेपाळान आनी तांणी आमची पॅकेजी करून ट्युरिजम घालें. सो हें ट्रेंड केन्ना सो जो पर्यंत गोंय आपले इन्फ्लेटेड टार्फस इन्फ्लेटेड टॅक्सेशन इन्फ्लेटेड चार्जीस ह्या कडेन हातूंतल्यान धडो घेवन नवें कितें तरी दिना तो पर्यंत त्या ट्युरिस्टाक केन्नाच गोंय अपिलींग. इंटरेस्टिंग पॉयंट आहा किशोर. पूण हांव सामकी जनरल सामान्य मनशा हातूंतल्यान कित्याक विचारता आज जेन्ना ह्या आठवड्या भितर रस्त्यार तुका वेगळी वेगळी नंबर प्लेटी दिश्टी पडटात. म्हाका एकदां म्हज्या एक फ्रेंडान सांगिल्लें की तुमकां गोंयकाराक नंबर प्लेटी पळोवपाची चड संवय म्हूण. आमी एकदां आमकां नंबर प्लेटी पळोवची पडटात कारण त्यो कशी चलयतात आनी आमच्या आंगार येतात काय आनी कोणाच्या आंगार येतात हें एक एकदां आमकां खबर आसना. सो आमी नंबर प्लेटी पळोवन गाडी कशी चलोवप हें ठरयता म्हणून. सो ह्या दिसांनी तुजी परिस्थिती कितें आहा पेडण्या बिडण्या वतना तूं नंबर प्लेटी पळोवन मातसो गाडी सायडीन घेता काय हे बरे सारके देसेंत ट्युरिस्ट म्हणून तूं बिंदास्त वता. देसेंट ट्युरिस्ट हो गोंयान आसपाकूच शकना कारण आमी ट्युरिजमूच ना पळय तुमी हसले पळय ते खूब बरें जालें कारण हसपाची जी परिस्थिती कारण डेसेंट ट्युरिस्ट आमी कित्याक आपयतले. डेसेंट ट्युरिस्ट आमी सोरो पिवपाक आपयतले. डेसेंट ट्युरिस्ट आमी कॅसिनो खेळपाक आपयतले. डेसेंट ट्युरिस्ट आमी तुजे वेशा वेवसाय कित्या खातीर आपयतले. आमी ट्युरिस्टांक कित्याक आपयतात ह्या प्रश्नाचें उत्तर जर आमी सोदपाक देवळां पळोवंक आपयता गोंयच्यो बऱ्यो सुंदर स्वच्छ समुद्र किनारे पळोवपाक आपयता अशें म्हणत जाल्यार लोक आमकां पिशेच म्हणपाचें उरतले. सो आमी आमचें ट्युरिजमूच अशें प्रमोट तयार केलां की असल्यो ज्यो जगार ज्यो गजाली मेळना पळय त्यो गोंयांत मेळटात. आयज जर तूं परिस्थिती पळयशी म्हणजे एक्चुली आमी हनीमून ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून गोंया कडेन पळयतात. ओके
हनीमून टुरिस्ट डेस्टिनेशन जर तुम्ही पळयता जाल्यार तशा पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर हनीमून टुरिस्ट डेस्टिनेशन खातीर आमच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा काय कितें. एक गजाल म्हणजे जे जयलान सांगलें तें इंट्रोस्पेक्शनाचो हो रायट टायम. ह्या टायमाचेर जर आमी इंट्रोस्पेक्शन केलें आफ्टर कोवीड ज्या पद्दतीन इंटरनॅशनल टुरिस्टाची संख्या देंवली म्हणजे वर्साक 8 लाख सुमार येवपी टुरिस्ट आयज 1.5 लाखाचेर पावले. म्हणजे कितले इंटरनॅशनल टुरिस्ट कमी जाले ते पळय. आतां डॉमेस्टीक टुरिस्ट हे कित्याक येतात तर ह्या दिसांनी येतात ते सोरो पिवपाक येतात, सवाय सोरो. सो ते मागीर कंपेर कितें करतात, रूम जरी म्हारग आसलो सोरो कमी न्हू, ते मागीर रेट अगर हमने उधर पिया होता तो इतना खर्चा होता, गोवा में आया तो हम इतना सेव करेंगे, वो हम खाने पर स्पेंड करेंगे, अशे तेंचे हिशोब. सो हो रायट इंट्रोस्पेक्शनाचो टायम. आनी म्हाका दिसता आमचो टुरिजम मिनिस्टर जशें जयलान सांगला तशें त्याच्या तकलेन वेगवेगळ्यो कल्पना आसात त्यो जर प्रत्यक्षान येत म्हणजे अध्यात्मीक पर्यटन किंवा गांवगिऱ्या वाठारांत वचून लोकांनी रावचें, गोंयचे कल्चर ते सगळे पळोवपाचे, अशें जर टुरिजम खरेंच सरकारान जर डेव्हलप केलें आनी इगरली ते जर डेव्हलप करपाक लागून पॉलिसीज तयार केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता हो बदल जावपाक शकता. हे टुरिजम आमकां परवडपाचें ना. हो बोमाडो फुट्टलो. हातूंत एक गजाल आसा. आतां कोविडाचो न्ही एक दुसरो इम्पॅक्ट आसा. ही IT सॅक्टरांत जे भुरगे काम करतात पळय जनरली आतां ट्रेंड कसो वता 5 days a week वता. ताका लागून हे वर्क फ्रॉम पयलीं ते कशें करताले भुरगे फॅक्टरीनी कामां वताले, कंपन्यांनी वताले, ट्रॅव्हल जाताले, घरांतल्यान भायर वताले. आतां ते वर्क फ्रॉम होम जसो उरलो न्ही 5 दीस तो भुरगो ऐन वयावेलो भुरगो घरांक उरता आनी तो जो शेनवार आयताराक जो सुट्टा पळय तो टूर करीत सुट्टा. सो पोस्ट कोवीड हे टुरिजम अशे तरेचे जालां तें विकेंड टुरिजम अकस्मात फ्लरीश जाता आनी 5 दीस एकदम ना जाता तें ताका लागून. सो जो पर्यंत हे आतां गोंयचो ट्रेंड कसो आसा आमी कॉम्पिटिटिवनेस म्हणटा. गोंयांत आत मेरेन पॉलिसी कितें धरल्या आमी पेट्रोलियम टॅक्सेशन आमचें सगळ्यांत कमी दवरलें. लोकांनी येवन हांगा गाडयांनी पेट्रोल भरचें म्हणून. मागीर आमी तीच पॉलिसी काडली हळू सोऱ्याचेर लायली. लोकांनी हांगा येवन सोरो व्हरचो म्हणल्यार लिकर रेट्स आमी सगळ्यात टॅरिफ सकयल दवरले. आतां लेटेस्ट लग्जरी गाडयांचो काल आयला म्हणजे सगळ्यांनी गोंयांक येवन गाडयो ही फक्त ट्रेजरीचे दृश्टीन जाली. वेदर आमी टुरिजमाच्या लेवलाचेरूय अशें कॉम्पिटिटिवनेसाचो विचार करता काय जो ट्रेजरीच्या बाबतींत करता तसो. कारण जो पर्यंत हें जावचें ना तो पर्यंत देसी टुरिजमान गोंयचे अरे 3,700 स्क्वेअर मिटर एरिया कितले तुमचे टुरिस्ट स्पॉट आनी थंय जर 130 कोटी लोक देशाचो लोक जर देसी टुरिजम करून क्राउडिंग करपाक लागलो थंय इंटरनॅशनल टुरिस्ट येतले कित्याक. हय ऑन दॅट पॉयंट हांव तुगेले हो इंट्रस्टींग पॉयंटाचेर आय एम गोईंग टू नेक्स्ट टॉपीक किशोर. तो म्हळ्यार तिळारीचो. म्हाका दिसता तिळारीचो हो असो विशय इनस्पायट ऑफ युअर ऑप्टिमिजम की ह्या वर्सा तो चालू आसा तो घडये म्हाका दिसता फुडल्या वर्साक स्पील ओवर जातलो की तिळारीचें उदक गोंयाक केन्ना पावता 2023 काय 2024. असो प्रश्न आमी आज विचारपाक शकता न्ही. प्रमोद तिळारीच्या बाबतींत जालें कितें की एक म्हटल्यार WRD मिनिस्टर जे आसात सुभाष शिरोडकर हांणी एक स्टेटमेंट केलो की ह्या 2 दिसांच्यान तिळारीचें उदक सुरू जातलें म्हणून. आतां तेणी खंयच्या कॉन्फिडन्साचेर तो स्टेटमेंट केलो तो म्हाका कळना. कारण तिळारीक जेन्ना आमी म्हणजे कोकण साद लायवाच्या टिमीन जेन्ना तिळारीक भेट दिली तेन्ना थंय पळयशीत जाल्यार थंय काम सुरू आसा. एक बरी गजाल जी मुद्दाम होवन आमच्या प्रेक्षकांक सांगपाक जाय की ह्या फावट तिळारीच्या कॅनलाचें जें रिपेरींग काम चल्लां तें क्वॉलिटी काम चल्लां. फर्स्ट टायम म्हणजे ताका वेवस्थीत स्टील घालून ताचेर कॉन्क्रीट करून बेस्ट पैकी काम चल्लां. पूण तें काम सुरू आसतना मिनिस्टर आमचो स्टेटमेंट कसो कितें करूं शकता हेंच म्हाका कळना. बिफोर आय गो टू तिळारीचो प्रश्न होय दर वर्साचो प्रश्न आमगेलो. दर वर्सा नोव्हेंबराक ते रिपेरिंगाक येतात. दर वर्साक डिसेंबर एंड मेरेन आमी उदक सोडटा म्हणटात. दर वर्सा कसलें रिपेरिंग जाता आनी कोण करता रिपेरिंग. तिळारीचो जो इश्यू आसा पळय आतां पवारालो पुतणो जो सरकारान आसा हें जी तिळारी बिळारी ह्यो गजाली सगळ्यो पाटबंधारे प्रकल्पाचे स्कॅम महाराष्ट्रांतले सगळ्यांक खबर आहा. हे पाटबंधारे प्रकल्प हे तेन्नाच्या महाराष्ट्राच्या सरकारांनी जी धरणां बांदलीं ते फाटले तेंपान कशे तरेन बांदलीं तांचे कालवे कशे बांदले सगळ्यांक खबर आहा. तो तिळारी हो ताचोच बळी. सो ताका लागून तिळारीच्यान जितलीं वर्सां सावन इतली तेंप जें उदक येता केन्नाच ते तशें फूल म्हणून गोंयाक पावलेंच ना. तो सदांच गळटालो तो कालवो.
तो नवें धरण आशिल्लो तेन्ना सुद्दां गळटालो, तो अजून गळटा. सो आतां जालां कितें, म्हाका दिसता हांगा मेजर ब्लंडर कितें जालां की शेड्यूल जें घेतलें रिपेराचें तें रॉंग टायमार घेतलें. आतां तांणी कितें केलें, तूं मार्च फेब्रेराच्या नंतर वचची, तांकां इरिगेशनाक उदक लागता उसाच्या मळ्यांक हांकां तांकां. सो फेब्रुवारीच्या नंतर ते बंद करूं शकना धरणां, ताज्या आयल्यान करचें पडलें. आतां ताज्या आयल्यान तांकां टुरिस्ट सिजन लागना महाराष्ट्राक, गोंयाक डिसेंबराक टुरिस्ट सिजन लागता. म्हणजे हांणी शाण्यांनी तकली वापरून अशें करूं जाय आशिल्लें की बाबा सप्टेंबराक जेन्ना पावस सोंपता तेन्नाच घे. तेन्ना इमिडिएट ताजे रिपेर्स घेवया. तुमकां 1 म्हयनो न्ही, तुमकां 60 दिसांचो ब्रिदर मेळटालो, ऑक्टोबर आनी नोव्हेंबर. आतां जो 1 म्हयन्या तुमी घाई गडबडीन तांच्या फाटल्यान लागून जे रिपेर करून घेता परत, इतले वर्सांचो रिपेर करून तो तुमकां 2 म्हयन्याचो ब्रिदर मेळटलो आशिल्लो. येन्ना मेरेन रिपेर जावन उदक सुट्टलें आशिल्लें, गोंया मेळटलें आशिल्लें आनी फुडें तुमकां मेळटलें आशिल्लें. सो ती गजालीचो विचार जावना आनी ताका लागून तें शेड्यूल हालना आनी आतां सगळ्यांची वाट लागली. आनी आतां तें परत जर हें घाई गडबडीन केलें, परत तोच प्रॉब्लेम परत येत रावतलो. कारण ताजे कालवे रायट फ्रॉम धरण टू पेडणे मेरेन फॉल्टी आसा. कालवेच फॉल्टी बांदल्यात पयलीं सावन. सो हांव नको आतां ते फूल रिपेर घेता कालव्याचो काय साळ मेरेन, जाल्यार इट इज इम्पॉसिबल ते 30 दिसां जावपाक. ताका 90 दिसांचो तरी ब्रिदर तांणी दिवं जाय आशिल्लो, कारण इट इज पेंडींग सिन्स डिकेड्स. यू आर सेइंग दिस इज अ प्लॅनिंग प्रॉब्लेम. प्लॅनिंग प्रॉब्लेमात प्लॅनिंगाचो ब्लंडर. आनी आतां जर परत तें घाई गडबडीन अर्दवट केलें न्ही, ते परत येरे म्हाज्या Long term म्हणजे problem सगळ्या कामाचेर परत उदक सोडप. एक्चुअली उदक सोडप जातलें सामकें. जॉयल हो तियारीचो इशू आसा रायट नाव. द प्रॉब्लेम आय थिंक दॅट एवरीबडी इज अवेअर ऑफ इज द फेस्टीव सीजन वीच इज अ पार्ट ऑफ अगेन बॅड प्लॅनिंग. पूण काम एक तरेन जाता आनी दर वर्सा कालव्यांची दुरुस्ती, दर वर्साक 1.5-2 म्हयने उदक येना आनी मागीर लोकांचो बोवाळ. डोंट यू थिंक दिस इज व्हेरी ऑड? वन स्मॉल पॉयंट इज जशें शिवेशान म्हणलें तशें की द टायमींग इज रॉंग. could be possibly सप्टेंबरान ते जावंक ना, कित्याक बिकॉज रिवर्स आर इन स्पेट, उदीक भरिल्लें आसता आनी मे बी देर इज अ रायज इन वॉटर लेवल लिटल बीट. सो मे बी दे आर डुईंग दॅट कायंड ऑफ अ मॅनेजमेंट. जावंक शकता, आय डोंट नो द टेक्निकलिटीज, बट दॅट कूड बी वन ऑफ द रिजन. बट अगेन if you are going to time it in that way, the target would be summer. The target would be summer because that is a time where you don't want your people to be thirsty for water. थिंगा एक by about March तरी उदीक सगळ्या लोकांक मेळपाचें एक टार्गेट आसा. बट ऑन द फ्लिप सायड सी when ministers make statements like this, एक विकाक भितर तुका उदीक मेळटलें, 1-2 दिसांनी उदक मेळटलें, दॅट इज समथींग वीच वी आर ट्रायंग टू फिगर आउट फॉर एजीस नाव. आतां पळय रायट फ्रॉम आय विल टेल यू 2-3 डेकेड्स बॅक आमचो PWD मिनिस्टर कंटिन्युअसली म्हणत आयिल्लो आसा की आमकां ऑल दीस मिनिस्टर जाले की आमकां 24/7 वॉटर मेळटलें. केन्ना ते इज इट प्रॅक्टिकली पॉसिबल फॉर एनी गोवन टू से 24/7 पब्लीक सप्लाय वॉटर वील? हांव तर सांगता की 24 सोडून दी, आमकां 2 hours to 4 hours एवरी डे दिल्या पुरो. इतलेच आमचे उपकार जातले अशी सद्या लोकांची परिस्थिती आहा. 2 hours to 4 hours 24 न्ही 24/7 थिंगच्यान आमकां 2 hours in 2 days अशें म्हणून एक एश्युरन्स मेळटा. 24/7 आतां डेफिनेशन बदललां. एका मंत्र्यान सांगलां 24/7 म्हळ्यार तुज्या नळाक 24 वर उदक व्हांवप न्ही, तुज्या घराक तो टाकयो दिता, सकाळी तो त्यो टाकयो भरून दवरता, त्यो टाकयो 24 वरां गळटल्यो. हांव मान्य करता हे गणित जें आसा तें आमकां खंयच्याच पाठ्यपुस्तकां शिकयलें ना. तरी पूण वस्तुस्थिती हे मंत्र्यान सांगलां बरोबर. तरी ती ही वस्तुस्थिती आमी जगतात एवरी डे. सो हांव ती मान्य करता. म्हणून हांव म्हणटा 24 न्ही जाल्यार दिसाक 2 hours to 4 hours तरी दियात, पूण एवरी डे दियात. अशी गोंयकारांची सद्या परिस्थिती आहा. कितें जालां की दॅट कॉन्सेप्ट अंडरस्टँडींग ऑल्सो इज रॉंग. कसलो कॉन्सेप्ट सांगता? आतां पळय तो सांगला तो एक 24/7 दॅट इज वन कॉन्सेप्ट. मंत्र्यान दिलें हाजे पयलीं एकदां. तो मागीर मंत्री ते परत केन्नाच उलयलो ना, ती दुसरी गजाल. दुसरं पळय तुजो कॉन्सेप्ट सांग. हर घर जल. ओके, कितली घर हर घर जल आनी तितून तर जल तेच्या टॅपान तर जल येत ना, आनी कसलो तो हर घर जल? दॅट कंप्लिटली डिफिट्स द पर्पज ऑफ युअर हर घर जल. म्हाका एकटे मनशान बरें सांगिल्लें हे हर घर जल न्ही, हे हर घर टाकी म्हणून.
टाकये उदय येता जल येता काय ना वॉज द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम At least, minimum 3-4 hours, at least the Goan should get water. 2 to 4 hours 2 to 4 hours. 24 नाका 24 नाका. 2 to 4 hours तरी everybody या एक tank, एक तुम्ही उलयता म्हणून सांगता हाका टँकर माफियाचें कारण आसूं शकता कारण टँकर माफियो जो पातळ्ळा पळय फाटले एक थोड्या वर्सांनी गोंयांत आय डोंट नो हाजे फाटल्यान तेयी बी आसात कारण कोणा ना कोणाची बॉल्सां शेवटी भरतात टंचाई जायत जाल्यार थंय कारण टँकर माफिया आनी इट लिटरली इरेग्युलेटेड इंडस्ट्री चल्ल्या ती खंयच्यान उदक काडटात कसलें काडटात कोणा व्हरून घालतात कसले टँकरांनी घालतात कोणाक कांयच दरबार ना लास्ट विशयाचेर या आनी इंट्रस्टींग विशय हांव तुजे कडच्यान सुरवात करता जॉयल तो म्हळ्यार जुवारी ब्रीज दुसरी तुगेली सायड ओपन जाली सो तुका आतां वेल्यान वतना सारकें एवरीडे बरें दिसता आसतलें सो हो विशय आमी तुजे कडच्यान सुरवात करतात आनी एकाच ब्रिजाची आमी 2 इनॉग्रेशनां पयलीं एक वर्सा भितर सो हाव डू यू फील जॉयल आय स्टार्ट विथ दॅट yeah, it's been about 6 to 7 years of struggle across that bridge coming Salsette from connecting Salsette to Panjim. बरो म्हळ्यार बरोच त्रास जातालो लोकांक being in queue for hours, spanning from 2 hours, 3 hours. There are people who have spent even 4 hours in queue because इतले problem जाले. And finally all of that is over. We can leave that behind us now and it will be a smooth kind of a thing. The problem here is about Gadkari. When now Gadkari is announced, Gadkari is a very upright and a very open people's leader, and as a PWD minister, as a highways minister, remarkable the work which he's done across India, the highways, the reforms which he brought in, and there's an openness, the way he openly talks about this thing, in this speech, he's made subtle references. तेजे स्पेनाचे तेणें सांगला पळय तो म्हणटा आय एम नॉट हॅप्पी नॉट दॅट इट इज व्हेरी बॅड but you should be regretting because you have promised Goans international standard roads. If you are not happy, that means they are not up to that standard. Point number 1. Secondly, he said that I have sanctioned these roads but I am not part of that commission, anything. That means it is an endorsement that there is something called as commission happening and that is the reason why the roads are bad. See the openness of this person, this is what the leader is, इतलो ओपनली उलयलो म्हणल्यार आनी कोण म्हणपाचो कांयच जायना सगळें बरें आसा अशें तशें म्हणपाचो ना हायवेज आमी आतां बांदल्या त्यो डेफिनेटली दे आर बॅड ओके दीस जुवारी स्पॅन मे बी गूड बिकॉज इट्स न्यू नाव बट देर आर लार्ज सेक्शन्स किशोर सांगतलो तुका तो ही वील स्पीक इन अनदर हाफ एन आवर ऑन दीस बट दे आर रियली बॅड and आमी आतां तेजेर which even I think Mr. Gadkari has also noticed. He has taken a review meeting, he has done all of that, but can we do anything about it? Yeah. So just quickly on Zuari, Maya Kishora geta and then we'll end. Yeah. No, definitely. Infrastructure म्हणून मोदी सरकाराचें जें आज कितें नांव आसा तातूंत मोठो वांटो खरो गडकरीचोच कारण ही हॅज डेलिवर्ड ऑल अक्रॉस द नेशन सो डेफिनेटली ताणें जें काम केलां म्हणजे गोंयांक आमी फाटलीं 10 वर्सां काम म्हणून जर पळयलें जाल्यार फक्त हायवेचेंच जालां गोंय सरकार स्वताहून दमडेचे प्रोजेक्ट करूं शकना कसलेच दमडेचे म्हणल्यार दमडेचे सो हांव ह्या जुवारी प्रोजेक्टांतल्यान इतलेंच म्हणूं शकता की त्या गडकरी कडल्यान थोडी तरी देख घेवन ताजें थोडें तरी मार्गदर्शन घेवन जर आमची मातशी पणजे जर कोणें जाग्यार घातली जाल्यार खूब बरें जातलें आशिल्लें कारण त्या 10% तरी त्या गडकरी कडल्यान जर कोणें घेतिल्लें जाल्यार मोठी मुक्ती गोंयकारांक मेळटली घरांतल्या इश्यू वेल्यान दारांतली इश्यूचेर आयलो किशोर फायनल एक गजाल प्रमोद आमकां मान्य करची पडटली की कांय मोजकेच लिडर आतां उरल्या ज्या लिडरां कडल्यान एक वेगळी अपेक्षा आमच्या देशवासियांक आसा आनी तशाच पद्दतीन नितीन गडकरी हे एक लिडर म्हणजे ते अशा पद्दतीचे लिडर की आजून मेरेन पॉलिटिशियन्स बरे आसूं शकतात आणि प्रामाणीक आसूं शकतात अशा पद्दतीन आमी गडकरी कडेन पळयतात आनी गोंया कडेन तांचो पयलीं पासूनचो संबंद आसल्या कारणान ते आमकां खूब लागींचे आनी तेंच्या कडेन हो NH हायवेचें डिपार्टमेंट पडप आनी तेणी गेली 10 वर्सां ज्या पद्दतीन हायवेची कामां केलीं एकी कडेन प्रमोद जुवारीचें उद्घाटन जावप आमी ल्हानपणांतल्यान आतां आमी म्हणजे एसेंब्ली सेशन कवर करता एज अ जर्नलिस्ट म्हणून आमी पळयतात तेची उद्घाटनां कितलीं तेची घोशणा कितले केन्नाच जावना पूण प्रत्यक्षान तो जुवारी पूल जालो एकी कडेन ती खोस आसतनाच
दुसरीकडे दुर्दैव जशें आतां जयलान सांगलें की हांव उलयतलोच खूब म्हाका वायट दिसलें. आज ताणें आनी एक गजाल सांगिल्ली जी किशोरान बरी सांगली की जेन्ना इतले व्हडले हायवे जातात तेन्ना एक्सिडेंट कमी जावपा जाय, लोकांचो जीव वचपा जायना, वेळ वाचपा जाय आनी जिवूय वाचपाक जाय. तें जातलें काय कितें आनी जे हायवे जाल्यात थंय तें जाता काय कितें हाजेर आमी विचार करया. सुयश, किशोर, जॉयल, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट आनी एक नव्या वर्साची सगळ्यांक परबीं.